आमच्या तालयांच्या आवाजानं आमच्या आयच्या दिसाच्या जजेसांक आमी स्वागत करूया. सिस्टर एरिना फेर्नांडीस, सेंट एग्नेस कॉन्वेंट. मिसेस मर्लिन फेर्नांडीस, पॅरिशिनर. हांव स्वागत करता आमचो ज्युडिशियल विगार आमचे वस्ती येसाक फादर वॉल्टर डिमेलो. थंयसर भायर आसात हांवें पळोवना. फादर तुमकांय मोगाचो स्वागत हांगासर भितर येवचें. तशेंच आमचो पयल्यांचो असिस्टंट सहायक निर्देशक वा डिरेक्टर जावन आसलो फादर रॉन्सन पिंटो खंयसर आसा जाल्यार हांगासर येवच्याक विनंती. तुमकांय मोगाचो स्वागत. हांगा आतां ओबिडियन्स टीम ओबिडियन्स तुमचे मुखार तांचे सर्व नाच तशेंच एक स्किट आनी एक सॉंग तुमचे मुखार सादर करतात. Over to you, obedience. Can you feel in your heart, deep down in your soul, let the love of God move you, change you, raise your eyes to see the one who gave us all so much. Forever God, forever love. Praise the living God, He is here and He is real. Worship Him together, worship Him forever. Look at what He's done, He gave it all for us. Can you feel it in your heart, deep down in your soul? Let the love of God move you, change you, raise your eyes to see the one who gave us all so much. Forever God, forever love. It's a great day to thank our God. It's the right time right now to give Him praise, 'cause He loves us more than we could know. Gonna sing it out, shout it out, everybody let it out. Oh, oh, oh. I just wanna jump, jump, jump to the sky. Gonna raise my hands and wave them side to side. Shout so loud so everyone can hear. Jesus is alive, hey, hey, and He loves me. And He loves me. God is perfect in every way. He is worthy of all our praise. He has given so much to us. We're gonna sing it out, shout it out, everybody let it out. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I just wanna jump, jump, jump to the sky. Gonna raise my hands and wave them side to side. Shout so loud so everyone can hear. Jesus is alive, hey, hey, and He loves me. I just wanna jump, jump, jump to the sky. Gonna raise my hands and wave them side to side. Shout so loud so everyone can hear. Jesus is alive, hey, hey, and He loves me. Jesus is alive, hey, hey, and He loves me. Jesus is alive, hey, hey, and He loves me.
parable of the prodigal son. A man had 2 sons and a large estate with many servants. The younger son wanted to have his inheritance early while his father was still alive. Father, give me the share of the property that belongs to me. As you wish, my son. Are you serious? So the father divided the property among them, and the younger son gathered all he had and traveled to a distant country. In the distant country, the younger son squandered all he had and spent everything his father had given to him. What will you have? We have oranges, a lot of juice, and watermelons. We have a lot of apples too. Which is very expensive. Yes, sir. Take this. One for you, sir. Here you go. This is very expensive. The bill is 1,569 dinar. Thank you. Thank you very much. After he had spent everything, he hired himself out to a farmer. Hello there. Do you have any work for me? Yes, I need you to go out to my fields and tend the pigs, but you shall not eat their food. Yes, sir. The younger son fed the pigs and realized how his life had changed. He would have filled himself gladly with the food that he fed to the pigs. How many of my fathers have hired hands and have enough food to spare, but here I am dying with hunger. I have no food to eat. I will go home and say to my father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called as your son. So the younger son left the farm to head home to his father. While the younger son was still far off, the father caught sight of him. He ran to him and put his arms around his son. Son, you are home. Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called as your son. Servants, quickly, bring out my best robe and put it on him. Bring a ring and put it on his finger. Then bring a fatted calf and prepare it for a dinner celebration. For this son of mine was dead and has become alive. He is lost and found. And then they began to celebrate his return. Now the older son was in the field at work. As he approached the house, he heard music and dancing. He called to one of his father's servants. Come here. What is going on? What is going on? Your brother has returned, and your father is throwing him a celebration because he has come back safe and sound. I'm not going in. The older son became angry and refused to go into the celebration. Then the father came out to greet him. Son, come in. Join us in our dinner celebration. Your brother has returned. Father, for all these years I've obeyed you and worked for you as a slave. Yet you have never given me a calf. This son of yours has destroyed all your property and you gave him a fatted calf. Son, you are always with me. Whatever mine is yours. We had to make a dinner celebration because your brother was dead and has been found. He was lost and has been found. Thank you. We'll use this mic.
तुमच्या ताल्यांच्या आवाजान तांकां परत उल्हास पटया. आता दुसऱ्यान आमचे मुखार तांचे स्किट डान्स आनी सॉंग सादर करता सॅक्रिफायस टीम. ओवर टू सॅक्रिफायस टीम.
In the little town of Nazareth lived Mary and Joseph, who found favor with God. God sent an angel to bless them with the Savior of the world. He sent angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to incarnate Mary. The angel greeted her and said, Mary, Mary. Mary was confused because of his words and thought, What type of greeting could this be? but the angel said to her, Do not be afraid, Mary. The Lord is very pleased with you. You will become pregnant and give birth to a son, whom you will name Jesus. He will be called great and will be called the Son of the Most High God. How can this happen? I know no man. The power of the Most High God will cover you. Nothing is impossible with the Lord. I serve to the Lord. May it happen to me. Then the angel left her. Now Joseph prepared to marry Mary as promised. As Joseph approached Mary, he is unaware that she is with a child. But before they started to move together, it became clear that she was going to have a baby, and she became pregnant by the power of the Holy Spirit. Her husband Joseph was a godly man and did not want her to be put to shame in public. So, his plans to marry her had come to a halt. As Joseph was thinking about this, he fell asleep, and the angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife. The baby inside her is from the Holy Spirit, and she is going to have a son, whom you must name Jesus, because he will save people from their sins. Joseph woke up and did what the angel of the Lord commanded him to do. In those days, Caesar Augustus made a law that a census should be taken of the entire Roman world, and everyone went to their town to register. So Joseph also went. He went from the town of Nazareth in Galilee to the town of Judea. That was where Bethlehem, the town of David, was. He went there with Mary to be listed. She was engaged to him. She was expecting a baby. There was no room for them in the inn. When Joseph and Mary were there, the time came for the child to be born. She wrapped the baby in large strips of cloth and placed him in a manger. The shepherds were living out in the fields nearby. They were keeping watch over their sheep. It was night, and the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. They were terrified. But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news and great joy for all the people. Today, the town of David, a Savior has been born. He is Christ the Lord. This is how you will know I am telling the truth. Follow the North Star and you will find a baby lying in a manger. Suddenly, a choir of angels also appeared. Peace on earth and
the angels left and returned to heaven. The shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see the thing which has happened. The Lord has asked us to go. So they hurried off. Jesus was born in Bethlehem in Judea. The wise men from the east came to Jerusalem. They were following a bright, beautiful star. Where is the one who's been born, the King of the Jews? We saw a star in the east and we have come to worship him. We must go to him because we have gifts for him. So they walked over to the manger. They saw the child with his mother Mary. They bowed down one at a time and presented the gifts. My king, I bring you gold. My king, I bring you frankincense. My king, I bring you myrrh. All this took place to fulfill what the God had said to prophet Isaiah. A virgin will bear a child and will give birth to a son and will call him Emmanuel, which means God with us. आता तिसरे जावन तुमच्या मुखार येता परफेक्शन टीम. ओवर टू यू परफेक्शन टीम.
Singing it.
सोम्याची वळवीक गाता म्हज्या तारोका धै उल्हासता ताणे केल्यात महत् कार्यां जिणयेंत म्हाज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा सोम्याची वळवीक गाता म्हज्या तारोका धै उल्हासता ताणे केल्यात महत् कार्यां जिणयेंत म्हाज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा सोम्याची वळवीक गाता म्हज्या तारोका धै उल्हासता ताणे केल्यात महत् कार्यां जिणयेंत म्हाज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा We know he will be, for we've heard that he's going to be there for the Passover. Perhaps your man will be there too. I am sure he will be. But I can never go to Jerusalem. Why not? Everyone goes there at some time or another. Samaritans do not. Oh? So you're a Samaritan, eh? I am. Well, you're also a leper. And we are lepers too. And we would be cured of our leprosy. Wouldn't you? That's why I am here. To find the one who has the power to heal a leper. And that is why we're going to Jerusalem. But we too know of a man. And we've heard that he's going to be there. You mean Jesus of Nazareth? One who works miracles? You need not go to your holy city, because I heard he will soon pass along this road. Are you sure of this? As sure as I am that he can cure us of this leprosy. Then we will stay here and watch for him. Please. So the lepers watched day and night for the man they hoped would heal them of their leprosy. After some time, one of them saw Jesus coming down the road with his disciples. He's coming! He's coming! He's coming! Are you sure? I'm sure it's Jesus. Let us go and see this man. Come and see. Followers. Look, there's Simon, whom he calls Peter, and his brother Andrew. Do you think he'll help us? I am sure he will. Lord help us. He healed the leper at Capernaum, he will heal us. Master, have mercy. Have mercy. Help us, Master. Help us, Master. Go and show yourselves to the priests. At Jesus' words, the 10 lepers instantly felt the divine authority in the Master's voice.
he had commanded them. But then, Look! I'm clean! I'm clean too! I'm clean! My doors are gone! I'm clean! well, let us show ourselves to the priest. Thank you, Master. Thank you. You have made me well. Look, I am clean again. Were there not 10 lepers cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this stranger? Rise and go your way. Your faith Thank you, Master. Thank you. ताळ्यांच्या आवाजान तांकां उल्हास या आतां अकरेचे जावन ह्युमिलिटी तुमचे मुखार तुमचे सर्व नाटक आनी एक सॉंग तशेंच नाच सादर करतले ओवर टू यू टीम ह्युमिलिटी नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान अरे राम है इस मुल्क का पता दूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान अरे राम है इस मुल्क का पता दूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान अरे राम है इस मुल्क का पता दूंगा मेरा राजा है महान ना 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 ना
We have to sit in the front. We don't know what we'll have. We'll go there. We'll go there. No, it's okay. It's okay. We can sit here. No, we can't see. We'll go in the front and Here, here. Sit here. Sit here. A Jew was going from Jerusalem to Jericho. On the way, he met some men. Robber 1. Hello, where are you going? I am going to Jericho to see my friends and stay there for a few days. Robber, we'll come with you. Even we are going to Jericho. As they walked on, Robber, you know that we are your neighbors. Jew, But I have never seen you before. That is because we go to work early in the morning and return late at night. if you are going to Jericho, you won't have money to purchase food. Yes, I have 100 denarii. Suddenly, they caught hold of him. What are you doing? Let me go! Give us all your money now, or else we will kill you.
But we are neighbors. You can't do this to your neighbor. We are not your neighbors. We are thieves. Please let me go. I won't tell anyone about you. Then give us all your money. Never. The robbers started to beat him and left him half dead. Now by chance a priest was going down the road. Please help me. Sorry, I cannot help you. Priest walks across and goes away. Likewise, a Levite came to the place and saw him. Jew, please help me. I am in a terrible state. Sorry, I am unable to help. So the Levite went his way. But a Samaritan while traveling came near him. How did this happen to you? Jew, I was attacked by robbers. Samaritan, don't worry, I will help you. The Samaritan then put the Jew on his shoulders and took him to an inn. Oh my, what do we... Oh my, what do we have here? Quick, book a room for us. The innkeeper booked a room. The next day, the Samaritan went to the innkeeper. Take care of him, and when I come back, I will repay you whatever you spend. I will certainly, sir. सर्वांक आलतर भुरग्यांनी तांच्या तांकी प्रमाणे तांचे नाच तशेंच सॉंग आनी तांणी एक स्किट आमचे मुखार सादर केल्ले आसा. परत एक तुमच्या सर्वांच्या ताळयांनी तांकां उल्हास पाठवया. आतां आमी थोड्याच मिनिटांनी वेदिकार्य प्रारंभ करतले आनी उपरांत तुमकां कळीत आसले बरी बेगीनच आमी तुमकां जेवण जावन घरा धाडूंक प्रयत्न करतले. जाली म्हाका येवन खुश गजराची बायन माय कित्याक सांगू नाका ही खबर मोगाची. दीस रात कांय पूण सूख म्हाका ना न्हीद सारकी पडना. सुपणांत जावन जागण्यान जावन येता म्हजे मोती. रोजलीन म्हज्या मोगाची सोबीत भांगरड्या केसाची सोदतना दिसता सगळें किरणां सुर्याची. माणिक पुरबायेचे रूपानाचे सख्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे. रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगरड्या केसाचे सोयतना दिसता सगळेंच तें किरणार सुर्याचे. माणिक पुरबायेचे रूपानाचे सख्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे. तुमकां समेस्तांक आमच्या 108 वार्षिकोत्सवाक आयल्याक म्हजो मोगासो प्रणाम. सांगाता सर्वांक बरी सांज मागता. आतां हांव ही रिती वेदी सुबोवच्याक मानांची व्यक्ती लागीं उलो दिता. हांव आपोवणें दिता फादर विन्सेंट मोंतेरो आमचे विगार, फादर विजय मोंतेरो आमचे मुखेल सैरे, फादर रॉन्सन आनी फादर विवियन सहायक विगार. वस्ती याजक फादर वॉल्टर डिमेलो, उपाध्यक्ष स्टीवन पिंटो, कार्यदर्शी मेविस रॉड्रिगस यांनी मुखार येवचे. तशेंच हांव उलो दिता
बेथनी कॉवेंटाची एक सिस्टर तशेंच येसी कॉवेंटाची एक सिस्टर सिस्टर संध्यान मुखार येवचे तशेंच येसी कॉवेंट तावन हांगा वडील सिस्टर विनोरान मुखार येवचे वेदी स्वीकार करचे. मागणे आणि देवाचे बेसांव आमच्या सर्वांच्या जिवितान प्रमुख जावन आसा. आमचे मोगाल सहायक डिरेक्टर बाप विवियन रॉड्रिगस मागण्याद्वारे कार्यक्रम प्रारंभ करतले. सर्वांनी उभी रावचे. मोगचे न्हू दोळे आमच्या दांपिया येदोळस आमी कार्यक्रम सुरवात केल्या आनी काणा शहरांत लग्न उत्सवाक तांणी उत्सव प्रारंभ केल्लो आनी मरियमायेचे 1000 पॉयंट थंयसर असले उणेपण भरती करता. तर मरियमायेक आमी विनंती करया आनी ती नमान मरिये म्हणून तिचे 1000 पॉयंट बघया आनी तिका आमच्या मध्ये आपोवया. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रेयांबित तू सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता श्रेयांबित तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता श्रेयांबित तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. सर्व आमी बसका घेवया. देव बरें करूंक तुमकां मनादीक विवियन बापानो. सर्वांनी स्वागत करूंक मुखार येता डिऑन सिक्वेरा. हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्वांक देव बरी सांज मागता. आमचे 108 वार्षिकोत्सवाक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक स्वागत करूंक हांव खुशी पावता. पयल्यान पयले देवाचो सांगात आमी मागण्याद्वारे केलो. देवाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. फिर्गसीच्या मोगाळ विगार बापानो सांगातास आमचे डिरेक्टर मनादीक बाब विन्सेंट मोंतेरो तुमकां हांव मोगाचो आनी मनाचो स्वागत करता. हांव विनंती करता आमचे सहा डिरेक्टर फादर विवियन हांणी तांकां फुलां दिवन स्वागत करचें. ह्या कार्याक मुखेल सैरे जावन आमचे सांगाता हजर आसात मनादीक बाब विजय मोंतेरो. ते आमच्या डिनरीच्या अल्तार भुरग्यांचे डिरेक्टर जावन आसात आनी प्रस्तुत वलेन्शिया फिर्गजेन सहाय्यक विगार जावन सेवा दिवन आसात. तुमकां हांव मोगाचो आनी मनाचो हार्दिक स्वागत मागता. हांव विनंती करता आमचे विगार बाब फादर विन्सेंट मोंतेरो हांणी आमच्या मुखेल सैऱ्याक फुलां दिवन स्वागत करचें. आमचे आमंत्रण स्वीकार करून हांगासर आयिल्ल्या आमच्या फिर्गसीच्या गोळीक मंडळीच्या उपाध्यक्ष मान्य स्टीफन पिंटो तुमकां मोगाचो स्वागत. हांव विनंती करता अल्तार भुरगो लेरॉय डिकोनाक हांणे मान्य स्टीफन पिंटोक फुलां दिवन स्वागत करचें. आमचे सांगाता हजर आसात फिर्गजीचे सहाय्यक विगार आनी आमचे आदले सहाय्यक डिरेक्टर मनादीक बाब रॉन्सन पिंटो. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. ह्या कार्याक हजर आसात
फिरगजीचे सहाय्यक विगार आनी आमचे मोगाल सहाय्यक डिरेक्टर मानादेक बाब विवियन रॉड्रिगस. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. हांव विनंती करतां आल्तार भुरगो प्रितम राज हाणें फादर विवियनाक फुलां दिवन स्वागत करचें. आमच्या मोगाल एनिमेटर ऑजवेल्ड सराक मोगाचो स्वागत मागता. हांव विनंती करतां आल्तार भुरगो लेन तावरोक हाणें ऑजवेल्ड सराक फुलां दिवन स्वागत करचें. आमचें आमंत्रण स्विकार करून हांगासर हजर आशिल्ल्या सर दंभयणीक मोगाचो स्वागत मागता. हांव विनंती करता रिक्सन पॉलाक फादर रॉन्सन पिंटोक फुलां दिवन स्वागत करचें. आमचें आमंत्रण स्विकार करून हांगासर हजर आशिल्ल्या सर वडेलांक, आमच्या कुटुंबा सांद्यांक, हितचिंतकांक, स्पॉन्सर्स आनी सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता. परत तुमकां सर्वांक स्वागत. हांगासर वेदेरासच्या मनेस्त धर्मभयणी आसात तांकां मोगाचो स्वागत करता. तांकां फुलांनी स्वागत करूंक हांव विनंती करता एनिमेटर ऑजवेल्ड फेर्नांडीसा लागीं. सिस्टर सांद्या तशेंच सिस्टर विनोरा मोगाचो स्वागत. आमकां सर्वांक बरो येवकार पाठवून स्वागत केल्या डियॉन तुकाय मोगाचो स्वागत. आतां आमचे एनिमेटर ऑजवेल्ड सरान मुखार येवन ह्या वर्साची वर्दी आमकां आमच्या मुखार दवरची. सांबोस्त्याम फिरगज बेंदूर वेदी सेवक मेळ प्रस्तुत वर्साची वर्दी तुमच्या मुखार दवरूंक अभिमान आनी संतोष पावता. आमचे संगी आसात मनादिक बाप विजय मोंतेरो. हे आमचे भाग कित्याक ते वेदी सेवकाचे वराडो अध्यक्ष जावन आसात. ह्या वर्सा 108 इयर्स वार्षिकोत्सव आचरतना आमी मोगान उडास काडटा आमचे मेळाचो घडणार देवाचो सेवक मोसिंजोर रायमंड मस्करिनस पापांचो बेगीनच तांकां आल्तारीचो मान फावो जावंक आमचें कालतें मागणें. फाटल्या वर्सा म्हणजे 2021-22 मनादिक बाप रॉन्सन पिंटो बाप जमत्यो आनी चटवटिक्यो सोलून व्हरतलो. ह्या जुनांत विगार बापांनी ही जबाबदारी फिरगजेक नवो याजक जावन आयल्या मनादिक बाप विवियन रॉड्रिगस बापांक वयसून दिली. सांगातच तांची सेवा दिवंक मुखार आयल्या मानेस्त ऑजवेल्ड फेर्नांडीसांकी एनिमेटर सचेतक जावन स्वागत केलो. मानेस्त ऑजवेल्डांनी पयलें 12 वर्सां वेदी सेवकांचो एनिमेटर जावन YCS ह्या पंगडाचो पयलो सचेतक फावंडर एनिमेटर जावन 3 वर्सां बेंदूर फिरगजेन तांणी सेवा दिल्या. हर एक वेदी सेवकांक मागण्याचो बूक आनी एक रेकॉर्ड बूक दिलो. वेदी सेवा दिल्ल्या दिसांचो आनी चटवटिकेचो विवर आनी मेळिल्ल्या अंकांचो स्कोर्स ह्या रेकॉर्डांत बुकांत दखल जावंक आदर जाता. चड वेदी सेवा केल्ल्यांक सर्टिफिकेट दिवंक तांकां आमी जुलय म्हयन्यांतच सांगुल्लें. सकडी वेदी सेवकांक समान अवकाश मेळोवंक 4 पंगड आसा केले. आमचो पत्रान सांचो बकमेन्साचे शेगूण उल्लेख करून ह्युमिलिटी, ओबिडियन्स, सॅक्रिफायस आनी परफेक्शन ह्या 4 पंगडांक नांवां दिलीं. लिडर आनी सेक्रेटरी जावन
8 भुरग्यांक आमी नेमक केलें. वेदी सेवकांची नांवां आनी तांची सेवा रेकॉर्ड जावन उरच्याक ह्या वर्सा आमी नव्यानच जावन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आनी परमनंट रोल नंबर्स ही मांडवळ ह्या वर्सा आमी प्रारंभ केली. सगळी वेदी सेवकांक मिसा वेळार वेदी सेवा करूंक खड्डाय आनी समानते मेळच्याक रोस्टर सिस्टम आसा केलें. जुलय म्हयन्यांत एवकरिस्त आल्तारीर वापरच्यो वस्तू मिसा वेळी याचकांचें नेसाण मिसा पुस्तक ह्या विशीं विवर दिवचो स्पर्धो सांगतच ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन तेंय आसा केलें. 24 जुलय तारीखेर आमच्या मोगाळ विगार बापांचो तांचो जल्मदीस आमी आचरण केलो. मनदीक बाप विवियन बापांनी मिसा विशीं आल्तार, ग्राद, पवित्रपण, शिस्त आनी भक्तीपण वेदी सेवा विशीं सविस्तार माहिती दिली. सप्टेंबरांत मोंती सेविनीचे आनी नोवेन आमच्या भुरग्यांनी व्हडा संख्येन पात्र घेतलो आनी हर एका मिसाक रोस्टर जावन मस्त भुरग्यांक वेदा सेवंक करूंक आमी अवकाश करून दिलो. ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमचो पत्र सांताचे नोव्हेंबरांत आमच्या फेस्ता तर्फेन आनी 108 इयर्स वार्षिकोत्सव लागून स्पर्धो मांडून हाडल्यो. ते जावन आसात एसे रायटींग, एलोक्युशन, बायबल वर्सेस. एलोक्युशनांत हू इज जीजस टू मी हो एक आयटम तांकां आमी 4th, 5th, 6th ह्या भुरग्यांक प्रत्येक तरान आमी तांकां भाशण करूंक अवकाश दिलो. सत्तांकी अवकाश मेळोवंक आज मी पळयले ग्रूप वायज वरायटी बिब्लिकल कॉम्पिटिशन करूंक आलोचन करतना भुरग्यांनी बारीस कुशेन मुखार आयली आनी ती आज तें प्रदर्शन ती केली. आदल्या म्हयन्या 30 ऑक्टोबर 30 तारखेर वेदी सेवकांच्या आवय बापायंचे जमत आसा केली आनी तांचो भरपूर सहकार आमी मागलो. काल 26 नोव्हेंबर दबाजायन आमचे फेस्त पात्रोन संतोचें फेस्त आमी आचरण केलें आनी 18 भुरगीं नवीत जावन आमच्या मेळाक भरती जालीं. मिटिंगाक येवंक सुकल्ल्यांक आमचो एनिमेटर तांच्या वडिलांक फोन करून संपर्क दवरून तो आसा. 3 मिटिंगां सुकल्ल्यांनी विगार बापातावन परमिशन घेवन आसा म्हणून वेदी सेवकांक गोत्तू आसा. येवंक जायनातल्यांनी पयलेंच तिलसूंक तेदाळा सांगू आमी सांगून तो आसा. ह्या वर्सा ಒಟ್ಟು रिजिस्ट्रेशन जाल्लीं नांवां 69 नवी जावन सर्वांनी 20 आनी 2 भुरगीं 22. 10वे क्लासी म्हणसर ती आसूंक तांकां अवकाश आसा. ताच्या नंतर ती भुरगीं YCS मेळाक भरती जातात. आदल्या वर्सा आमी पिकनीक आसा केल्लें आनी ह्या वर्सा कुटुंबाच्या सांडे आमी एन्युअल डे आसा केलो आनी हें जावन रोटेशन जावन चालू जातालें. सो ह्या वर्सा आमचे भुरग्यांक एक पिकनीक आसचे येवजण आमी करतले. आमचो डिरेक्टर बाप आनी तशेंच फिरगजेचो विगार बाप तेदाळा येवन जमातीक चटुवटिकेंत भेट दितात. कितें सुखी आसल्यार आमकां तिलसितात. करेक्शन्स, इम्प्रुवमेंट्स ह्या विशीं मस्त गमन दितात. हर एक संगती ते गंभीरायेन घेवन वेदी सेवकांच्या उदरगतेक तांचो अमूल वेळ आमकां दितात. तांकां आमी आभारी आनी चिरारिणी जावन आसा. तरबेती वेळार आमचो मलगोडो मानेस्त सायमन पिंटो आनी आपूण मस्तू वर्सां वेदीक सेवेला केल्ल्या विशीं ताचें महत्वपूर्ण आनी बरेपण आमच्या भुरग्यां लागीं तांणी वांटून दिली. देवाक अर्गां. देव बरें करूंक ऑस्वल्ड सर वर्दी आमच्या मुखार दवरल्यात. ह्या वर्सा 10th स्टँडर्ड जावन सोडालिटी सोडल्या भुरग्यां पैकी हायेस्ट मार्क्स जोडल्यास सन्मान करची सेरेमनी करूंक एनिमेटर ऑस्वल्ड सरान मुखार येवचे. ओवर टू यू ऑस्वल्ड सर.
honoring outgoing altar server 2021-22 who secured highest marks in 10th standard. मोगाच्यानो वेदी सेवकांच्या सोडालिटींत 10व्या क्लासी म्हणसर आसूंक अवकाश आसा. ताच्या नंतर ती YCS मेळाक भरती जातात. ह्या वर्सा सोडून गेल्ल्या वेदी सेवकांमध्ये एकल्यान मात्र डिस्टिंक्शन जोडलां. त्या वेदी सेवकाक आयच्या दिसा उल्हासोंक आमी खोशी पावता. मोगाळ पिया कार्मेन आरान्ना तुम्ही दायकन वेदी लागीं उबे रावचे. आमच्या ताळयांच्या आवाज असावे. पिया कार्मेन आरान्ना डॉटर ऑफ Pia Carmen Aranna, daughter of Darrell Monica Aranna, passed out SSLC with 92% of marks. Pia taja grandparents, Mr. Terence and Mrs. Teresa Aranna, sove Church Ward 1, daisar वस्तिकन आसा. प्रस्तुतू सा Agnes College इंत PUC शिकप करून आसा. मुखार एक बरें नर्स जावन रिलिजियस पेसांत रिगून लोकांची सेवा करची ताची आशा आनी अक्रेक ताणें आमच्या संगी ताणें वांटल्या. पिया तुज्या मुख्य शिकपांत आनी जिणयेंत तुका आमी बरें मागता. ह्या वेळी 10वे क्लासीच्या वेदी सेवकांनी दायकून उबे रावचें. 10वे क्लासीन कोण आसा 10th स्टँडर्ड दायकन तांणी उबे रावचें. मुख्य वर्सा तुमी सर्वांनी वेदी घेवचे भाग तुमकां फावो जावन दी म्हूण आमची आशा आनी तुमकां आमी बरें मागता. आमचो डिरेक्टर बाप, प्रस्तुत सहायक डिरेक्टर बाप आनी आदले डिरेक्टर बाप मानासो सैरो बाप, मनादीक बाप विन्सेंट मोंतेरो, विवियन रॉड्रिगस आनी रॉन्सन पिंटो तांणी दायकन पियाक गौरव दिवंक तांणी मुखार येचें म्हूण हांव विनंती करतां. तुमच्या ताळयांच्या आवाज असावे. देव बरें करूं. Congratulations, Pia. It is a great inspiration for us. मुखार सैरे जावन आयल्या मानादीक बाप विजय मोंतेरो हांणी आपले संदेश दिवन विनंती करता. बाप विजय मोंतेरो प्रस्तुत डिनरी डायरेक्टर ऑफ ऑल्टर सर्व्हर्स आनी वेलेन्शियाचे सहायक विगार जावन आसात. ओवर टू फादर विजय मोंतेरो. मुखार फिरगस वेगार बापू, मनादिक बापू विन्सेंट मोंतेरो, सहायक विगार रॉन्सन पिंटो, आल्ता भुरग्यांचो डिरेक्टर म्हजो संगाती बापू विवियन रॉड्रिगस, वस्ते याजाक मनादिक बापू वाल्टर डिमेलो, वेदिरासचे आमची धर्म भयण्यो, तशेंच उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी मोगाळ धर्म भयण्यो आनी सर वडिलांनो तुमकां ह्या संजेचो भोव बरो सांज मागता. आल्तार भुरगे म्हणटना म्हाकाय हांव आल्तार भुरगो आसतना कशें आसलें तें लायफ म्हाका उडास येता. हांवें हळ्ळेर वाडुल्लो. फिरगजेंत दोगा तेका भुरगें आसलें, तांच्या पैकी हांवूय एकलो. मीस रोजार हे कशेंय आसा तर थंयसर पयले वचून धांवचें आसलें. पूण हाका सर्वांक आदार सर वडिलां तांणी मुखार धाडल्यान हांव एक आल्तार भुरगो जालो. आजय तशेंच हांगासर आल्तार भुरगे ह्या स्टेजींत वा आल्तार भुरगे म्हूण जावंक तुमचो सहकार सदांच तांकां आसा. ह्या वरवीं आल्तार भुरगे आल्तारीक येवंक कुमोक जाला आनी तांचे मेसांव भोव बऱ्यान मुखार व्हरूंक तांकां साध्य जाला. एक पोटी
हस्तीक पळोवंक म्हणून भुरगीं वेतात आनी थंयसर त्या हस्तीक ल्हानशा दोरयेर बारीकशा चेनांत बांदून दवरतात. थंयसर गेल्ल्या भुरग्यांक सगळ्यांक आजाप, इतली व्हडली हस्त आसा आनी तितले ल्हान दोरयेर कशी रावल्या म्हणून. थंयसर तांणी कितेंच उलयनात. थंय तावन घरा येयल्ल्या वेळार आनी तशेंच थंयसर आसल्या सबार व्यक्ती कडेन विचारल्या वेळार ही कित्याक म्हणून पळयतना जे कितें त्या ल्हान हस्तीक ल्हान तावन त्या बारीक दोरयेर बांदून सवय केल्लें, अशें जे कितें व्हड जातानाय त्याच दोरयेर आनी ते घट पुरो म्हणल्या खातीर थंयसर बांदतात. पूण हस्त ताचे बोळ सगळे गेल्या तर ही दोरी खंयच न्हय. तशेंच मुगाचें जे कितें आमी ल्हान तावन आमच्या भुरग्यांक शिकयता तेंच व्हड जातानाय आमच्या जिवितांत आमकां उपयोगा पडटा. आमी जाणाव जे कितें आमच्या आवय बापायनी आमकां शिकयलां तेंच व्हड जातानाय आमची ती बाउंड्री सोडून मुखार वचूंक आमकां जायना. आमकां भंय लागता, आमकां कोणी इसारता म्हूण बगता. तशेंच आमच्या आलता भुरग्यांक तुमी केदाळा मुखार धाडटात वेदी सेवाक, थंयसर आमचे संगी ह्या जाग बापा संगी तांणी मोठव्यान आपले मिसांव जेजूक लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक शकतात. तुमच्या भुरग्यांक आलतारीक धाडूंक तुमचो सहकार दिल्ल्याक तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. तशेंच आमचे ह्या जाग बापी आसात जे कितें तुमी केवल धाडटात पूण इगर्जेर सांबाळचे तांणी. आनी तशेंच मानेस्त ऑजवर्ल्ड तांचो एनिमेटर ताचोय पात्र भोव व्हडलो म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार जे कितें भुरगीं थंयसर येतात कितेंच गोत आसना पूण हांगासर आयिल्ल्या वेळार तांकां सारकी मोत आनी जे कितें करी जें तें पुरो शिकयतात. हें करून थंयसर भोव बऱ्यान आलतार सेवा करतात. तुमी सर्वांनी एक व्हिडिओ पळयला जावंक पुरो, वॉट्सॅपांत आतां रिसंटली रनिंगार आसा. थंयसर एकलो बसून आसता आनी जो कोण सूख जबाब दिता तो सवाल विचारता, जो कोण सूख सवाल विचारता जबाब सांगता ताका 5,000 रुपये म्हणून थंयसर इनाम घोशीत करतात. सबार जाण येतात पूण एंट्री फीज 500 काणयोन मस्त जाणांनी येतात आनी तांकां सगळ्यांक एक दीस फिक्स करतात. त्या दिसा सकाळी संगाता मेळोन येतात आनी म्हणटात जे कितें तांणी विचारतात सवालां आमी सूख जबाब दिवया आनी 5,000 आमी आपणोवया म्हणून. तो दीस येता, विचारता 4 सवालां तुमच्या मुखार आसात. 4 सवालांत पयले सवाल विचारता मनशाक कितले हात आसात, ते म्हणटात 4 हात. दुसऱ्यान फाटी सवाल विचारता मनशाक 4 दोळे आसात, ताका म्हणटात ना 2 दोळे आसात. तशेंच तिसऱ्यान कितली हातांत बोटां आसात म्हूण विचारल्या वेळार ते 15 म्हणटात. ते दळाका तकलीफ जाता. मस्त जाणां आसात, एंट्री फीज खाली 500, हांकां दिजे जाल्यार 5,000 रुपीज दिजे इनाम. काले करचें म्हणून चिंतून आतां कितलीं सवालां जालीं म्हणून विचारता. ताका म्हणटात 3 सवालां जालीं. हां, सारकी जवाब सगळ्यांक धाडटा. वय मुगाचें हांगासर आलतारीर बेश्टे रावल्यार जायना. बुदवंतकाय आमी उपयोग करूंक आसा. जे कितें आलतारीर ह्या जाग कितें आपयता तें पळोवंक आसा. त्याच प्रमाणे जे कितें ल्हानशान मोठव्यान तांणी तें आलतारीर सेवा करूंक आसा. आलता भुरग्यांक हांव एक होमवर्क दिता. कितले जाणांक आमच्या पात्रोनाच्या जिणे विशयांत कळीत आसा? आलतार भुरगे खंय आसात? आलतार भुरगे आमचो आलतार भुरग्यांचो पात्रोन कोण?
हां आमकां तितलें उडास जाल्यार पुरो ताचें लायफ मागीर ऑटोमॅटीक येता पूण ताची जिणी आमी पळोवंक गेल्यार भोव बऱ्यान ल्हान तावन सुद्दां ताका मस्त आशा आसता इगर्जे बागेल उक्ते करच्या पयलेंच तो बागला मुखार रावन मागोन आसता आनी मिसाचें खंयचेंय बलिदान ताका वचूंक सादी जाता जाल्यार तो थंयसर धांवून वचून वेदीची सेवा करता निमाणें तो जेजुवीत मेळाक तो भरती जाता पूण ताचे पेरंट्स ताका सोडनात पूण तांच्या त्या ओपिनियनाक तो नाकारता आनी तो जॉयन जाता पूण ताची ती उर्बा ती ताची मोत थंयसर सर्वांकी प्रेरीत जावन आसा जें कितें सांजो बक माणसाचें लायफ आसा तें आलतार भुरग्यां सर्वांक एक प्रेरणा म्हाकाय हांव आलतार भुरगो आसतना म्हाका सांजो बक माणसा विशयान कळीत नासलें पूण जें कितें आतां कळीत आसा तें दुसरेंच सरसंगत्यो देवाचे निर्मोणे प्रकार चलतात आलतार भुरगो आसलो आतां पाद्र्याप जाला तशेंच तुमचे मदें साबार भुरगीं आसात तांकांय ह्या आलतारी वा वेदी सेवा करच्या वरवीं देव तांचे मतीन ती पाद्र्याप जावंक सिस्टरां जावंक वा हेर खंयचेय बेस विंसोवंक देव कुमो करूं कितेंच तुमचे थंय जे कितें दुबाव कितें आसा तर तुमच्या विकार बापा लागीं आनी सहायक डिरेक्टरा लागीं उसारा आनी तुमच्या भुरग्यांक मिसाक धाडा आनी ह्या वरवीं आमचें भवार्थ आनीकी घट करूंक साद जाता आज हांगासर बोवडा संख्यान हांगासर तुमी आयल्यात तुमकां सर्वांक देव बरें करूं अशेंच तुमचो सहकार मुखार दिया म्हणून हांव मागतां देव बरें करूं मोनाच्या सैर्यांक यादीश्ट दिवन मान सेरेमनी बाप विवियन सोलोन व्हरतले आमचे सांगता हांगा वेदीर आसून आमकां आमच्या आलतार भुरग्यां बसत आनी आमकां बरें मागल्या आमच्या डिनरीच्या डिरेक्टर बाप विजय तुमकां देव बरें करूं आतां मानांच्या सैर्यांक आनी तशेंच हांगासर आसच्या सर्व सैर्यांक ह्या दिश्टीक दिवचे वर्ते काम म्हज्या हातान दिलां आसता पयलें हांव आमच्या आतां आमच्या डिनरीचे डिरेक्टर आसात विजय मोंतेरो बापांक उगडासाची काणीक दिवच्याक आमच्या वेगार बापा लागीं उलो दिता दुसऱ्यान आमचो विगार बाप आलतार भुरग्यांचो डिरेक्टर बाप विन्सेंट मोंतेरो भुरग्यांचो पात्रोन म्हणून म्हणयत जेजू बरी भुरग्यांक ते मोगाचे हर एक भुरगें खुशेन तांचे लागीं उलोवंक वेतात भुरग्यांच्या उदरगते खातीर ते हर एक सबार वेळ ते करशितात आनी कितेंय खर्च पळयनासतना चटीवटीको मांडून हाडून भुरग्यांक सुटसुटीत करशाक प्रयत्न तांचो पाठिंबळ सदांच दिवशाक ते तयार मोगाळ विगार बापांक उगडासाची काणीक दिवंक हांव मुखार आपयता आलतार भुरग्यांचो एनिमेटर ओजवर्ल्ड सरा लागीं तिसरे जावन फिरगजेन सलच्या सर्व चटवटिकेक तांचे 1000 पावंड दिवन पाठिंबळ दिवच्या आमच्या फिरगस उपाध्यक्ष स्टीफन पिंटो आनी कार्यदर्शी मेवीस हांकां उगडासाची काणीक दिवंक हांव मुखार आपयता आदलो सहायक डिरेक्टर बापू रॉन्सना लागीं मेवीस कार्यदर्शी आमची आत्तां पावली मात्र एल्ली समान दरम्यान ती हांगासर नातली तुमकां मोगाचो स्वागत हर एक चटीवटीको करता आसतना उत्तेजन दिवचे आमचे मोगाळ बाप आसात हांगासर आमचे DCCचे ज्युडिशियल विगार वाल्टर डिमेलो
तांकां उगडासाची काणीक दिवंक हांव उलो दिता फिरगज उपाध्यक्ष मानेस्त स्टीफन पिंटो लागीं. आमच्या अलता भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवंक आपले छापलांत जागो दिवन आमकां आदार दिल्ले सर्व ॲग्नेस कॉव्हेंटच्या दोन भयणींक सर्वांतर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्वांतर्फेन भयण लिडिया आमी मान दिवंक अशें तांव पूण ती हांगासर ना देखून सिस्टर विनोरा हांकां आनी उगडासाची काणीक आमचे तावन घेवची. मेविस रॉड्रिगेस हांणी हांकां उगडासाची काणीक दिवची. आमचो फिरगज स्थापक आनी आलता भुरग्यांचो पयलो डिरेक्टर रेव्हरंड मॉन्सिंजर रायमंड मस्किरेनिस हांचो उगडास कान ससनाचो विशय मागता आसतना बेगीनच आल्तारीचो मान फावो जावंक मागता हांव. तशेंच सांता मारिफात आमच्या फिरगजेचे आल्तार भुरग्यांचो संघ सुरू जाल्ले म्हणून सांगच्याक आमकां बेगीच फावो जावन दी म्हूण आशेता. तांच्या वर्तांत आसून फिरगजेची सेवा दिवंक हर एक बेतनी धर्म भयणींक प्रेरण दिवच्या. बेतानी महा वडील भयण रोसलेन हांकां उगडासाची काणीक दिवंक आशेता आनी ती हांगासर ना देखून तिच्या तर्फेन आमी सिस्टर सांद्या हांकां मान करता आनी आमच्या बाप रॉन्सनानी हांकां ह्या दिश्टीक दिवन मान करच्याक उलो दिता. आमच्या खंयच्याय कार्याक वर येणार जावन आनी इशारे दिवन आमकां पाठिंबो दिवच्या बेतनी कॉव्हेंटच्या सर्व धर्मी भयणींचो आभार मानता आनी सर्वांतर्फेन सिस्टर डॉनाक आमी मान करूंक आशेता. त्या कॉव्हेंटाची कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें आनी बाप विजय तावन मान स्विकार करचो. तशेंच आयच्या दिसाच्या सर्व कार्यांक भुरग्यांक तरबेत करूंक जागो दाखसून दिल्ल्या सेंट ॲग्नेस स्पेशल स्कूलाची प्रिंसिपल सिस्टर श्रुती हांकां उगडासाची काणीक दिवंक हांव उलो दिता बाप वाल्टर हांच्या लागीं. सिस्टर श्रुती ना देखून त्या कॉव्हेंटाचे कोणीय हांगासर मुखार येवन बाप वाल्टर तावन ह्या दिश्टीक घेवचे. कालच्या दिसा आनी जर भुरगीं उर्बेन आनी सिस्टम रितीन आयच्या दिसा ह्या वेदीर हांगासर आसलीं जाल्यार हाच्या फाटल्यान वावुरलो एक मानेस्त आसा. आमचो ओजवर्ल्ड सर दीस रात आलता भुरग्यांक कशें सिस्टमॅटीक करीत सुटसुडीत करीत भक्तिमनपणान कशें बरयत म्हणल्या विशयान चिंच्या हांकां उगडासाची काणीक दिवन मान करूंक हांव उलो दिता. सैरे येजाक बाप विजय मोंतेरो लागीं. देव बरें करूं. आता आमच्या मुखार येतात दोग वेदी सेवक तांचे अनुभव सांगूंक. मोगाळ विगार बापानो, सायक विगार बापानो आनी आमचो एनिमेटर हांगासर जमलेल्या वडिलांनो आनी म्हज्या सांगाती आलता भुरग्यांनो तुमकां सवेस्तांक देव बरी सांज मागता. हांगासर जमलेल्या सक्कड आलता भुरग्यांच्या नांवान तुमकां सर्वांक ह्या दिसाचे शुभाशय पाठयता. हांव लराय डिकुन्ना आलता भुरग्यांचो अनुभव तुमच्या मुखार वांटूंक संतोष पावता. हांव 5वे क्लासींत आसतना आलता भुरग्यांच्या मेळान भरती जालो. सुरवेर आलताची सेवा करूंक म्हाका बेन दिसतालें. तवळच्या फादर अनिल पिंटोन म्हाका तरबेती दिली. हाच्या उपरांत केदाळे हांव आलतारची सेवा करतलो. रजेर सदांच मिसां वचून आलतारची सेवा करतलो. आतां म्हाका आलतारची सेवा करूंक बरें कळटा. आलतारची सेवा करची म्हळ्यार देवाची सेवा करची आनी जिजोचें इश्ट जावचें. ह्या आलता भुरग्यांच्या मेळान आमचो पातून सांजुआंव बकमांच हाच्या विशयान शिकोवंक मेळटा. तशेंच खेळोंक पिकनिकाक वचोंक
आनी आल्ता भुरग्यांच्या सेमिनाराक आनी हेर चटवटिकेंक अवकाश मेळटा आनी हर एक वर्सा आल्ता भुरग्यांचो दीस आचरण करूंक संतोश भोगता. सुरवेरतान आज पर्यंत ह्या आल्ता भुरग्यांच्या मेळान भरती जावन म्हाका संतोश मेळ्ळा. म्हाका बरो आल्ता भुरगो जावंक तरबेती दिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटां. म्हजो अनुभव वांटूंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या विगार बाबांक मनादीक बाब विन्सेंट मोंतेरो आनी सहायक विगार बाबांक मनादीक बाब विवियन रॉड्रिगस आनी फादर रॉन्सन बिंटो आनी आमचो मोगाचो एनिमेटर ऑल्जवेल सराक हांव देव बरें करूं म्हणून म्हजो अनुभव अखेर करतां. थँक्यू. A little thing is a little thing, but to be faithful in a little thing is a great thing. Quote Saint Therese of Lisieux. A very good evening to one and all present here. Respected fathers, sisters, animator, parents, and to you, my dear altar servers. I, Pia Carmen Arana, feel blessed and honored to stand before you and share my experience of being an altar server with all of you. The secret to a happy life is the first priority to God. Indeed, I have experienced this in every phase of my life. Though in good and worse situations, I have always trusted in Him because I believe this very strongly. I don't know what the future holds, but I know who holds the future. This event carries me back to my old childhood days when I was in grade 5. I still remember that evening of August 2016 when I was inducted as an altar server. That year, girls were permitted to join the altar server sodality. That evening, upon returning from church and while I was at the dining table, my mother just randomly pops a question. Pia, why don't you serve the daily morning masses at 6? I turned clueless, processing on how I had to answer my mother. But that's where it all began. Though I hesitated at the beginning, I could hear my inner voice provoking me to take that chance. I have to admit that if it wasn't for my mother and my grandparents and their constant encouragement throughout my growing years, I would not have been this person who God had designed me to be. I feel deeply pledged that it is through them that I find a calling and purpose in this world in times when I feel desperate. Through the years, being an altar server has given me immense joy and fulfillment. I am privileged to be one of those to have served His Lordship, Reverend Dr. Aloysius Paul de Souza, at Confirmation Mass, and also the Archbishop of Bangalore, His Lordship, Reverend Dr. Peter Machado, in the Bethany Convent, and multiple times at the Morning Star Convent and the Brigittine Convent. I, along with my family, would always be present for the novenas on the feast of Infant Jesus, and favored by Him, I was presented an opportunity to serve the High Mass on that feast. And not to forget, I have never been deprived of serving the masses held on Christmas Eve and Easter in my cherished parish. As a young altar server, as far as I can recall, grade 5 or 6, I did not realize the true value of the Eucharist, what the breaking of the Word of God meant. But as I grew up, during my teens, I wasn't regular like I used to be, and that marked the turning point of my life. I felt the emptiness, a sense of guilt and dissatisfaction whenever I missed Holy Mass and at the communion. I had that childish sense of understanding that if I didn't serve Mass, God would not accompany me. Later, I realized that Jesus would always stay with me even if I did not feel His presence. Honestly speaking, I had a mere feeling that being an altar server was disgraceful or would ruin my reputation,
and at times I felt mocked at. But not anymore. Let me tell you this with much pride, that being an altar server is the greatest blessing, for only a few like us to stand next to the priest serving the altar of God. Dear friends, you are the light bearers of the world. Continue to be the candle in the wind by doing small things that please Jesus. At this juncture, I would like to recall and place on record the efforts of my mentors, and I accord a credit to them. I am extremely grateful to my first animators, Father Ashwin Kadoza and Father Rohan Dikunna, who carried me through this journey and whose motivation and reinforcement were my alarm clocks every morning. I can never forget Father Anthony Serra warm welcome hugs and Father Alvin Serravo ever ready to help me dress up and tie my cape. I am always mesmerized by Father Walter's pep talk after Mass and Father Vincent Montero's pats. I am deeply grateful and out of words when I thank Father Rohan Dias and Father Ronson Pinto for permitting me to continue serving the altar despite of the restrictions maintained. If it wasn't for you, the young, vibrant altar servers would be concealed of this inspiration. Father Vivian, you have been inspiring me as well. As I end, I thank the fathers and the animator for bestowing this honor to me. I am grateful to the Most High for His innumerous blessings, and I pray the same to you as well. Dear altar servers, I would like to quote my favorite saint, Padre Pio. Keep the crucified Jesus in your heart, and all the crosses of the world will seem like roses to you. When you acknowledge Jesus on earth, He will acknowledge you in heaven. Thank you and have a pleasant evening. Thank you, Pia and Leroy, for sharing your joy and experience as an altar server. आमचे एनुअल डे तर्फेन आमकां विविध कॉम्पिटिशन्स आनी खेळ स्पर्धे आसा केल्ल्या हाचे बहुमान वितरण करूंक मुखार येता सॅम्युएल रॉड्रिगस. सबर स्पर्धे आमी आसा केल्ले तांचे ह्या स्पर्धांचे विजेत्यांची नांवां अशी आसात. एज ग्रुप 4th, 5th and 6th स्टँडर्ड. ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन फर्स्ट प्लेस दोगा जाणांक वता, मिशेल पर तावरो आनी सुझेन निकोल सेल्वाराज. हांकां सैरो याजक विजय बापा लागीं हे प्राइज दिवंक विनंती करता. मिशेल पर तावरो आनी सुझेन निकोल सेल्वाराज. हांकां दोगांक 100% अटेंडन्साचे सर्टिफिकेट मेळटा. Até o sol raiar, já me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Se você सेकंड प्लेस ही दोगा जाणांक वता, मेल्ड्रिना सिक्वेरा आनी जोली साल्डाना. आनी एसे रायटिंगान ती 3rd प्लेस जितला. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Até o sol raiar, gata me liga, mas tá bem. एसे रायटिंग फर्स्ट प्लेस वता जॉसेल फेर्नांडीस. सेकंड प्लेस येता लूक रोनाल्ड मेंडोन्सा. हांकां ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन ती 3rd प्लेस मेळ्ळा. Allocation competition. First prize Johan Samuel Aroza. Second prize Jolie Maribel Coutinho Pinto. हांकां 100% अटेंडन्साचे सर्टिफिकेट मेळटा. And 3rd place J. Lon Samuel Siqueira.
chapaya, todo lo malo es chapaya. Say loud, es chapaya, todo lo malo es chapaya. Say louder, es chapaya, todo lo malo es chapaya. Put your hands up in the air, now take it low, take a step to the right, to the left. Next age group 7th and 8th standard. Drawing competition. First place Anu Jane Oliveira. First place in drawing competition. Third place in Bible verse recitation competition. And certificate for 100% attendance. Second place Arian Rodriguez. And the third place Royston Leswin D'Souza. It's all about the journey. My name is known to change presidential campaigns. From minority reports to majority in votes. From the streets to the Bahamas on a boat. Life is funny, no joke. That's why I say Essay writing. First place Keith Thomas D'Souza. Anka Bible recitation competition ante paile sthan medla. Second place Aidan John D'Souza. Second place in essay writing and second place in Bible recitation competition. Third place Elisa Leora Rego. Third place in essay writing. Next age group 9th and 10th standard. Drawing competition. First place Michelle Swedel Pereira. Second place Anora Joanne Chaco. Second place in drawing competition. First place in essay writing and second place in Bible verse recitation competition. Third place Joshua Fernandez. Essay writing. Second place Revan Snehal Desa. Third place Joshua Pereira. Anka Bible recitation competition anti third place medla. Bible verse recitation competition. First place Leon Cletus Tauro. Next asa 100% attendance Mellang. Len Daniel Tauro, Leroy Dicunna, Len Nathan Menezes, Sean Joshua De Silva, Verlon Colasso, Pritham Raj D'Souza, Adrian Mendonça, Rishona Miranda, Chris Adrian D'Souza. जितल्या सर्ज विजेतांक हांव शाबासकी पाठयतां. आता आमचे ॲनिमेटर ऑजवल सर मुखार येतले आणि पंगडाचे इनाम सांगचे. Over to Oswald, sir. मोगाचेनो वेदी साहेबांच्या सोडालिटींत 4th, 5th, 6th क्लासींत मस्त भुरगीं आसात आनी ह्या वर्सा नवी जावन आसली मस्तून आसात 4th, 5th, 6th आनी 4th स्टँडर्ड आशिल्ल्या भुरग्यांक ह्या 6th, 5th, 6th कॉम्पिटिशन करून तांकां दिसाकी खस भोगतात. त्या देखून ड्रॉईंग आनी एसे कॉम्पिटिशनांत 4th आशिल्ल्या भुरग्यां पैकी बरे प्रयत्न केल्ल्यांक प्रोत्साह जावन आमी 2 भोवमानां दिवंक खुशी पावता.
ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन अंत रेल्सन कुटीमना ताळयांचे आवाज हवे. आणि एसे रायटिंग अंत जॉर्डन पेरिस बट. जॉर्डन पेरिस बट. हांवें वडोलू वर्दी वतना रेकॉर्ड बुक विशीं तुमकां आमी कळयल्लें. जुलय म्हयन्यांत सुद्दां तांकां आमी सांगुल्लें मोस्तुमिसां तुमी सभा गेल्यार तुमकां आमी भोवमान दिता म्हणून. आतां हायेस्ट नंबर ऑफ मासस सर्व इन फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑगस्ट बिकॉज तांकां आमी सांगुल्लें जुलयान. सो हायेस्ट नंबर ऑफ मासस सर्वड अशें आसलें. रॉयस्टन लेस्विन डिसोजा मॉर्निंग स्टार तो आमचो मॉर्निंग स्टार ऑगस्ट ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर. ताळयांचे आवाज हवे. निजाकी 3 महिने तो फर्स्टच रावला. नेक्स्ट अलिसा लिओरा रेगो ते आमचे इवनिंग नायटिंगेल म्हणून येत. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2 महिन्यांनी. आणि अनेक मिक्स्ड मॉर्निंग स्टार आणि इवनिंग नायटिंगेल आमचो मोगासो रेनल मिनेझस ऑगस्ट आणि सप्टेंबर. आणि खुशी येता नवस आमकां एक अनेक स्टार मेळ्ळा. एलरिक डिसिल्वा तोय मॉर्निंग स्टार सेकंड इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर. एलरिक डिसिल्वा ताळयांच्या आवाज हवे. आता मोस्ट इम्पॉर्टंट ग्रुप वाईज ॲक्टिविटीचे भोवमान असे आसात. हांव तांचे पहिले स्कोर सांगता. सॅक्रिफायस तांचे आमी म्हणलें आमी गेम्स आसा केल्ले क्रिकेट आसा केल्लें. तांकां सांगुल्लें तुमच्या ग्रुपा पैकी बरें अटेंडन्स आसल्यार तुमकां तातूंत मार्क्स मेळटात. आनी आज इतलें सोबीत प्रदर्शन केल्यार तुमकां मार्क्स आसात म्हणून. सक्तकी जजेस आसले आनी सॅक्रिफायसांनी ओट्टू 480 मार्क्स जावन 4th प्लेस काणी गेला. 4th प्लेस. नेक्स्ट 3rd प्लेसाक आसात 569 marks on humility. That is the 3rd place. Now we'll come to the 2nd place. 664 marks. Any guesses? The 2nd place goes to obedience. 664 marks. ताणी सर्वांनी हांगा येवन बहुमान काडूनची. Obedience. Obedience. We have 16 children. 16 भुरगीं आसात दायकन लायनार येवची हांगा लायनार. All the members from obedience. ताच्या नंतर तुमकां कोत्ता एकच ग्रुप उरला तें जावन आसा परफेक्शन. ताणी एक लायन करून रावची हांगा नेक्स्ट विनर्स ट्रॉफी काडूंक. Yeah, first we'll go to obedience. Okay, फोटो काडया. तुमचे सर्टिफिकेट्स आमी फाल्यां प्रिंटिंगाक दिता कित्याक आमकां नांवां जाय आसलीं. त्या देखून तुमकां सर्टिफिकेट्स सगळीं सर्टिफिकेट्स तुमकां फाल्यां मेळटलीं. तुमची नांवां सकडी प्रिंट जावन गो दॅट सायड कोता. कम डावन. ह्या ताळ्यांचे आवाज आसा तांकां आमी उल्हासिया. Please come, get down and over to the winners. Over to the winners. Yeah, you must shout. You must shout. Over to the winners. Once again.
Congratulations and all the members of the perfection team. Please come, enjoy. Taliancha Abaza Sobe. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. आता आम्ही आमच्या डोनर्स हांग मान करतले. ओवर टू ऑसवल्ड सर. सूख जाली थंयसर आतां आमचो विगार बाप आपलो संदेश दितलो. तशे उपरांत आमी डोनर्सांक मान करतले. वेदीर वा वेदी सकयल असल्या सर याजक भवानो, वेदीर आणि सभांगणांत असल्या सर धर्म बहिणीनो, आमच्या वेदी सेवकांच्या वडिलांनो, भावा बहिणीनो, मोगाच्यानो आनी तशेंच मोगाच्या वेदी सेवकांनो, तें तुगे वडिलांन म्हळ्यार हांवें म्हणल्यार मस्तू भायर राहत. So I want to congratulate all the altar servers for the beautiful program that you have staged here. At the same time, kalcha misak soglo वावर तुम्ही केल्याक. वेदी सेवकांचे महत्व खंडीत जावन वडिलांक कळून आयला म्हणून फात येता. ह्या प्रायर भुरग्यांक आमी इगर्जेक लागीं आनी समर्थेन वाडोवंक सोडल्यार तुमची मस्त तकली फडाफड मागीर उणें जाता. आनी हें हांव घट्ट धैर्यान सांगता. 5 वर्सां जावन 6व्या वर्सांत ह्या फिरगजेन आसा हांव. आनी जायत्यो संगती वी आर फेसिंग इन द फॅमिलीज, इन द मॅरीड लायफ, एट द सेम टायम द यंगस्टर्स गेटिंग मॅरीड आनी असलें पुरा. And we are not able to solve some of the problems. पण जर तर भुरग्यांक ल्हान तावनो तुमी इगर्जे लागीं वेदी सेवक जावंक क्रिस्तांव शिक्षणांत तुमी उत्तेजन दिल्यार खंडीत जावन आतां तुमकां इल्लेशे कस जातात. भुरग्यांक धाडटा आसतना ट्युशन आसा, धाडूंक ओडूंक म्हूण सांगून तुम्ही थोड्यांनी तें एक्सप्रेस केलां आनी जायत्यांनी तुमी तो बरो सहकार दिला. बट यू विल श्योरली एन्जॉय द फ्रूट ऑफ इट. टेक इट फ्रॉम मी. ते देखून सहकार दिल्ल्या तुमकां सुमेश सांग वडिलांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, धन्यवाद पाठयता आनी तशेंच तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. सेकेंड इज आमच्या सर वेदी सेवकांक तांकां तरबेती करूंक मस्तू कश्टांचें तुमी जाणा. तुमकां एकल्या दोगांक तरबेती करूंक जायना जाल्यार हांगा कितले 70 आसात गे? 67 69 तरबेती करचें म्हळ्यार सुलाभाचें गे. सत्य सांगा ना जाल्यार इतले सुबीत करून जर तर तांचे वावरू ह्या आयचे कार्यक्रम ते मानून हाडला जाल्यार तांकां तरबेती करतात फादर विवियन आनी ऑसवर्ल्ड फर्नांडीस आनी ताच्या पयलें फादर रॉन्सन आनी ताच्या पयलेच्या सहायक विगारांनी आनी तांकां प्रत्येक जावन आतां तांकां तिगांकी हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी तुमच्या वावराक देव बरें करूं म्हणटा.
भुरग्यांक ल्हानपण व्हड जाता आसतना कितें तुमी accompaniment you are giving, guidance you are giving, that will bear much fruit later and they will still recognize you. That's my experience. That will always go ahead, and whenever you meet your older servers, they will recognize you, come and say hello to you and ask blessings also. त्या वरवीं तुमकां देव बरें करूं. तुमकां पेरंट्सांक देव बरें करूं म्हळें मगो हांवें? हां, करेक्ट, गुड आसा तुमकां. So the third one is for our older servers. आयचे कार्यक्रम भोव सोबीत रितीन जाले मनशा लेकार, कित्याक ती ल्हान भुरगे वाडोवन येतात थोडे, आनी तांणी इतलें बरेंकन केलां. थोडे इल्लेशें घुसपट जाल्या, थोडे इल्ले तुमी हांसल्यात, स्मायल केलां, बट आय टेल यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स that we have in the parish. Yes. ह्या वरवीं तांकां मस्तनांनी तुमी सहकार दिला, तरबेत केला आनी तुमचो टायम मस्तो गेला, आनी तशेंच ह्या कार्यक्रमाक मस्तो सबारचनांनी स्पॉन्सर्स दिल्यात, आनी भुरग्यांचे कार्यक्रम बरें जायचे म्हूण तुमची आशा आनी आमची आशा ती बहुतेक सफळ जाल्या. तुमकां सुमेसांक तांकां सहकार दिलें. देव बरें करूं म्हणटा आसतना I congratulate all the altar servers and very specially आज हांगा ताणें प्रदर्शन केल्ल्या सुमेसांक congratulations. आल्तार वेदी सेवकांची सोडालिटी हांवें सकाळीं मिसार सांगलां. डिजर्व्स आमचें आनी तुमचें अटेन्शन, deserves our cooperation and your cooperation, because this is the oldest sodality in the parish. केदळा एक आमचे फिरगस आराम जाल्या, तेदळास मॉन्सूजो देवा सेवक मॉन्सूजो मास्करेन आसतना थोड्या भुरग्यांक सांगता घालन वेदी सेवकांक तांकां तरबेती करूंक सुरू केली, आनी ती निरंतरी जावनूच आयल्या, आनी ऑफिशियल डिक्री जावन ती इन्स्टॉल केल्ली थोड्याच दिसांनी, आनी ती निरंतर तरबेती आनी सोडालिटी वीच वॉज नेवर एक क्लोज जावंकूच ना. फॉर ऑल द 108 म्हळ्यार आतां जानेवारी येता आसतना 109क वेता आमी, आनी नेक्स्ट इयर फॉर 9क न्हय, नेक्स्ट इयर 24th इट इज 110 years फॉर द पॅरिश एंड फॉर द ऑल्टर सर्विस सोडालिटी टुगेदर. सो अशें जाल्याक आमी खंडीत जावन जाय तितलो गमन दिसय, आनी ह्या वरवीं आमची फिरगस आमची भुरगीं बरी जावंक साथ जाता. तुमच्या सहकाराक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आणकी तुमचो सहकार दिया, आनी भुरग्यांक बऱ्या तरेन वेदेची सेवा करचें पळोवन संतोश पावा. आनी आयचें कार्य मांडून हाडल्या सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, आनी ह्या वावराक देवाच्या आशिर्वादान खंडीत आसलें म्हूण हांव जाणा. त्या देखून सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमकां संदेश दिल्ल्या विगार बापांक देव बरें करूंक. आतां आमकां हे प्रोग्राम आसा करूंक साबार जाणां व्यक्तींनी ध्यान केल्यात. स्पेशल रितीन साबार पेरंट्सांनी आमकां दान दिल्लें आसा, आनी तशेंच बऱ्या मनशा व्यक्तींनी आमकां दान दिल्या. तांकां मान करूंक हांव मुखार पळयता आमच्या विगार बापांक, आनी नांवां उलो करशाक आपोवणी दिता वजवळ सराक. अमोगाचे न्हू आज एक्सपिरियन्स जावन न्हू एक ट्रेजरर पोस्ट खंयच्या संघांत, आनी तशेंच स्पॉन्सर्सांची नांवां एकठांय करून वाचचे एक मस्त मस्त डेलिकेट काम. तरी तुमचे सर्वांच्या परमिशन काडून आमच्या म्हज्या मतीच्या प्रमाणे आनी कितें आमी एकठांय केलां तशें आमी नांवां सांगता. फकन कोणाची नांवां आमी सुकल्यां तर दयेकन माफ करया म्हणून हांव आतांच वचच्या पयलींच तुमचे कडेन हांव परगणी काण घेता. दयेकन त्या आलता भुरग्यांक या तांच्या वडिलांक दयेकन तुर्तान विगी येवचें आनी आमच्या मानाचें भोवमान तुमी काडूनचें. एलिस्टन मोंतेरो, द फॅमिलीज ऑफ एलिस्टन मोंतेरो,
तांची आवय या बापायन आयल्यार बारी मस्त खुशी आमकां. Alistair Montero, Mercin Pereira, Luke R. Mendonça, Rickson Paul, Haniel D'Souza, Aaron Sequeira, Len and Leon Tauro, Keith D'Souza, Adrian Neville Mendonça, Verlon Culasso, Susan Selvaraj, Neil Anthony D'Souza, John Arosa, Anu Jade Oliveira, Renal Menezes, Melrina Sequeira, Michelle P. Tauro, Elric De Silva, Rishon Cardoza, Leroy Diconna, Shalvin D'Souza, Joshua Fernandez, Jolene M. Coutinho Pinto, Jocelyn Fernandez, Sohan Henry, Michelle Pereira, Alisa Lenora Rego, Alan Raskina आणि आमच्या सांगात आमच्या थोड्या पॅरिसाच्या आमच्या फिगरच्या थोड्या बऱ्या मनांनी आमकां सहाय्य दिला तांकां आमी आमंत्रण दिलां तांणी दायकन आयल्या दायकन मुखार येवचें. Jean Vegas Shivbag, Benedict and Merlin Fernandez, Melvin Morris Kaibatal, परस हांवें सांगचें जाल्यार कोणाची नांवां हांवें सांगूना जाल्यार दयेन म्हाका माफ करया. आनी आज मस्त जाणांनी म्हज्या कडेन येतना आमी ह्या प्रोग्राम बिजी आसल्या प्रकार दयेन आमकां रिक्वेस्ट केलें आमकां तुमी फाल्यां हाडून ऑफिसाक तुमी दिया म्हणून. तांकां सर्वांक एकच पत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवादाची उतरां सांगूंक मुखार येता लेन डॅनियल तावरो. Gratitude is the mirror of our heart. दिनवासनेची दोन उतरां उलोवंक हांव व्हडा अभिमानान तुमच्या मुखार उबो आसा. पयल्यान पयले आमकां 108 वर्सांचो वार्षिकोत्सव आचरण करूंक फावो केल्ल्या धन्य देवाक जावं अर्घ आनी होगला. हांव उपकार भावता आमचो विगार आनी डिरेक्टर मानादीक विन्सेंट मोंतेरो बापांचो. आमी तांच्या सेवेक मोगाक आनी तांणी दिवच्या मार्गदर्शनाक आभारी जावन आसा. हांव उपकार भावता आयचे मुखेल सैरे आमच्या वाड्याचो आल्तार भुरग्यांचो डिरेक्टर बाब विजय मोंतेरो हांचो. तांणी ह्या कार्याक हजर जावन आमचो संतोष दत्तो केल्ल्या पासून. हांव उपकार भावता गौलीक मंडळीच्या उपाध्यक्ष मनेश स्टीफन पिंटो आनी कार्यदर्शी मनेस्तीन मेवीस रॉड्रिगस हांचो आमच्या कार्याक येवन सोबाय सडयल्या. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे सहाय्यक विगार मनादीक बाब विवियन रॉड्रिगस आनी मनादीक बाब रॉन्सन पिंटो हांकां तांणी दिवच्या सेवेक आनी मार्गदर्शनाक. हांव उपकार भावता सिस्टर स्नेहल आनी सिस्टर विनादासो आमच्या कार्याक येवन सोबाय सडयल्या. हांव देव बरें करूं म्हणटा वस्ती विगार मनादीक वॉल्टर डिमेलो बाब आनी प्रिंसिपल बापांक. हांव उपकार भावता आमचे एनिमेटर मनेश ऑजवल सर हांचो. तांच्या तावन मेळची सर मार्गदर्शन आनी सेवेक आमी चिरऋणी जावन आसा. आमकां प्रॅक्टीस करूंक जागो फावो केल्ल्या सेंट एग्नेस कॉन्व्हेंट आनी स्पेशल स्कुलाच्या वडिलांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कार्याक जजेस जावन
कुमक केल्ल्यांक तशेंच सर दोन भयणीक आमी आभारी जावन आसा. आमच्या आमंत्रण स्विकार करून हे कार्य सोबायल्याक तुमकां सर कुटुंबाच्या संद्यांक आमी आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. हे कार्य बऱ्या रितीन सोबोवंक कुमक केल्ल्या फिरगजीच्या दफ्तराच्या सिबंदीक आनी हॉलाच्या मॅनेजर रवीक, सावंड आनी म्युजीक ऑब्दर्शन दिल्ल्या क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स हांच्या मालक मनेश क्रिस्टी तुमकां, आमचो मोगाळ सक्रिस्टीन मनेश अरुण डिसोजा, वेदी सोबयल्ला रोज डेकोरेटर्स, खान पिवन ऑब्दर्शन दिल्ल्या पेंग्वीन रेस्टॉरंटाच्या मालकाक आनी मिडिया कमिशन मिसेस अनिता आनी तिच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणाचें नांवां सांगूंक हांव विसरलो जाल्यार म्हाका दया करून बक्षिया. परत एक पोटी हांगा जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक एकच सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वन एंड ऑल. तुमकां सोमेस्तांक देव बरी सांस दिवं. आतां जेवणाच्या वयर आशिर्वाद घालच्याक विनंती करता फादर रॉन्सन पिंटो लागीं. एक घडी प्रभू भिरावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुका आमी वंदिता हरसिता वाकणता ह्या भोव वर्थ्या दिसा. तुज्या सेवाका बागी येवन तूं जुवांव बर्क माणसाक मान दिवन आमचे आल्तार सेवाकांचे फेस्त आमी आयच्या दिसा भोव वर्थ्या रितीन आचरण करूंक तुवें आमकां फावो केलाय. हातूं संभ्रम तोडतो करूंक आतां आमी सांगाता सिंक वेचे त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ते जेवण सेविल्ल्या वरवीं आमच्या कुडी आत्म्याक पोशण दिवं दी आनी सदांच आमी तुका होगलाप दिवंक आनी मुखल्या दिसांनी आमचे आल्तारीचे सेवाक आमचे चड भुरगे तुका चड आनी चड लागीं येवंक तांकां तूं फावो कर आनी ह्या कार्य आसा करूंक हांगासर वावरल्या सर्वांचेर जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी आमा सोमेस्तांचेर सेवंक वेतेल्यांचेर तुजी विस्नार बेसावां घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो जेवणाचेर आनी आमचेर आशिर्वाद घालूं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.